नमस्कार, गोमतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। होंडा ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचें काम करतना लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्ल्याची सखोल चवकशी करपाचो दिला आदेश। 48 वरां भितर अहवाल करचो सादर। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराची माहिती। पावसाळ्याक येवकार दिवपाक पणजी शार सज्ज। 20 धोकादायक इमारतींचें सर्वेक्षण पुराय संबंधीत खात्याक वळेरी दिल्या। 350 धोकादायक झाडांतली फकत 100 झाडां कापपाची उरल्यात। सगळी यंत्रणा सतर्क आसा। आमी मॉन्सून रेडी म्हणटा मनसरा। कोलवाळ पुलाचेर स्वयं अपघातान जखमी जाल्ल्या 25 वर्साच्या खोल्ली म्हापशेचे चलयेक मरण। जीएमसींत उपचारा वेळार आयलें मरण। गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत घातली धुमशाणां। दुकानां सयत शारांतल्या घरांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची जाली धांवपळ। आडवेळा पावसाक लागून सांगे केप्या वाठारांतल्या शेतांचें जालें लुकसाण। पावस सुरूच उरलो जाल्यार लुकसाणींचें प्रमाण वाडटलें म्हूण शेतकाऱ्यांनी उक्तायली खंत। काणकोणच्या रवींद्र भवनाक पयल्याच पावसान गळटेक लागून पुराय बिल्डिंगेंत सांचून रावलें उदक। 2024 वर्सा गाय गडबडीन केल्लें उक्तावण। आतां खबरो विस्तारान। ट्रान्सफॉर्मराचेर काम करपा वेळार सगळी साधन सुविधा दिल्ली, तरी लेगीत लायनमॅनाक शॉक कसो लागलो हाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। हे विशीं वीज खात्याचो मुखेल अभियंतो स्टीफन हाका 24 वरां भितर सखोल चवकशी करून 48 वरांनी अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला, अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिली। ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचें काम करतना होंडा सत्तरी वाठारांतल्या चंदू गांवकर ह्या लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्लें। ताच्या वांगडा काम करपी सर्वेश गांवकर हाकाय शॉक लागून मातशी दुखापत जाल्ल्यान सध्या ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। ट्रान्सफॉर्मराचें काम करपा वेळार सगळी साधन सुविधा दिल्ली, लायट लेगीत बंद आशिल्ली, तरी लेगीत लायनमॅनाक शॉक कसो लागलो हाचें कारण अजून कळूंक ना। हे विशीं वीज खात्याचे मुखेल अभियंतो स्टीफन हाका 24 वरां भितर सखोल चवकशी करून 48 वरांनी अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें। आज सकाळी 12:30 वरांचेर होंडा वाळपय सत्तरी विमानांत जे कितें घडलां तें अघटीत म्हणजे मना सुद्दां नाशिल्लें। कारण सगळ्यो लायटी बंद करून हो लायनमॅन आमचो विथ ऑल म्हजे म्हायती प्रमाणे सगळे ताणें घातिल्ले आनी वयतले। करंट कसो आयलो कितें आयलो हेचेर हांव भाश्य करना। सगळ्यांत पयलीं तांच्या कुटुंबाच्या दुखान हांवूय सहभागी आसा। अशें कितें जावप म्हणजे पयलीं म्हणजे आरोग्याचे पावर डिपार्टमेंटाचेर त्या डिपार्टमेंटाचेर त्या खातीर प्रत्येक इंजिनियरान आपले तरेन गोश्टी काबूत रावपाचे प्रयत्न करपाक जाय। हांवें ह्या घटनेची सिरियसनेस पळयला। हांवें ऑलरेडी डिस्कस विथ द चीफ इंजिनियर मिस्टर स्टीफन टू मेक अ प्रॉपर इन्क्वायरी इन द मॅटर विदिन 24 hours and submit a due report to me within 48 hours. अशें म्हणून सांगलां। त्या प्रमाणे he has sent his team to Warpoy before that they went to त्यांचे जे बॉडी एक्चुअली आमचे म्हापशे थंय गेले आनी त्यानंतर ते वाळपय होंडा त्या भागात वचून इन्क्वायरी चालू आसा। तो पर्यंत हांव कांय भाश्य करचो ना। गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी। कोलवाळ पुलाचेर स्वयं अपघातान जखमी जाल्ल्या 25 वर्साच्या खोल्ली म्हापशा रावपी चलयेक मरण आयलें। समृद्धी वांयगणकर अशें ह्या चलयेचें नांव जावन आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अपघातान जखमी जाल्ल्या समृद्धीचेर जीएमसींत उपचार सुरू आशिल्ले, मात उपचारा वेळार मंगळारा फांतोडेर तिका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। समृद्धी ही म्हापसा नगरपालिकेची सद्याची नगरसेवक शुभांगी वांयगणकर हाची धूव आशिल्ल्याची कळटा।
हवामान खात्यान उक्तायल्या अदमासा प्रमाण गोंयभर अवकाळी पावसान हाजेरी लायली. उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. मजगतीं गोंयांत 26 मे मेरेन पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 20 आनी 21 मे अशे 2 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला, जाल्यार 26 मे मेरेन येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान सांगलां. मॉन्सुना खातीर निर्माण जाल्ल्या पोशक हवामानाक लागून महाराष्ट्रा सयत कोकण आनी गोंयांत फुडल्या कांय दिसांनी उटंगराचो पावस झडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायलो. ह्याच अदमासा प्रमाण गोंयभर अवकाळी पावसान हजेरी लायली. उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. रस्ते उदका पोंदाक गेल्ल्यान येरादारीक आडखळी येवपाक लागल्यात. मजगतीं गोंयांत 26 मे मेरेन पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 20 आनी 21 मे अशे 2 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला, जाल्यार 26 मे मेरेन येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घातली. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या पावसान कांय वाठारांतल्या रस्त्यांचेर उदक साचलें. तशेंच दुकानां सयत शारांतल्या घरांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. पळयात पुराय बातमी. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घातली. कांय वाठारांत पावसा पयलींची कामां पुराय जावंक नाशिल्ल्यान गटारांनी उदक भरिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक साचलें. लोकांच्या घरांनी तशेंच दुकानांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. तशेंच वादळी वाऱ्याक लागून कांय वाठारांत झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडून बरेंच लुकसाण जालें. तेंच्यानी ते उदक सगळे फाटले येता आनी हांगा तेचे हे व्हडले ना उदकाचे, ते खातीर सगळे उदक येयले आनी सबंद लोड जालो आनी सगळ्या घरांनी उदक गेले डायरेक्ट. आनी काय पळोवंकूच ना, सगळे पोनसून सगळे भितून आनी सगळे ब्लॉक जाला हांगा. काय तेका हेच करूंक ना, तेका वाटूय करूंक ना तेका. आनी सगळे 5-6 घरांनी उदक गेला ते सबंद. तुम्ही कितें मागता म्हणजे पावस एक तर हांगा एक सायडीन गटर आमकां सारको दिवचो आनी नालो मातसो मोठो करून बरो बांदून दिवचो हांगा, नाल्यार ते वर्साचे वर्स अशेंच जाता. पूण अंदू सारकेच हे जाले. हे फावट पयलींच उदक येयले सगळे पयल्याच दिसा. कितें जाल्लें अचानक उदक येयलें घरान तेन्ना? सगळें दिल्ले मरे सगळे आमी येयले आसले पळय ते म्हाका उखलून तेणी गेल्ले कोणांनी. तुका उखलून येयलें तुका? उखलून येले तिका. हय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
पोरू वर्सा जुलयाचे 27 तारखेर थळावो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकाराच्या वाडदिसाक उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनांत पयल्याच पावसान गळटी लागली. हे गळटेक लागून काणकोणच्या रवींद्र भवनांत सगळे कडेन उदकूच उदक दिश्टी पडटाले. पळयात पुराय बातमी. पोरू वर्सा जुलयाच्या 27 तारखेक उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनात पहिल्याच पावसात गळटी लागली. या गळटेक लागून पुराय रवींद्र भवनात उदक साचून रावला. पहिल्याच पावसात रवींद्र भवनात गळटी लागिल्ल्यान काणकोण वाठारात आरती परती चर्चा सुरू आसा. 2013 वर्सा ह्या रवींद्र भवनाचो बुनियादी फातर घातिल्लो जाल्यार जानेवारी 2017 प्रत्यक्ष कामाक सुरवात जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 20 ते 22 मे मेरेन 3 दिसांचे गोंय भोंवडेर आसतले. गोंयांत सरकारी आनी सामाजीक कार्यावळींनी ते सहभाग घेतले. गोंय भेटी वेळार उपराष्ट्रपती राजभवनाक भेट दितले. तशेंच राजभवनाच्या आवारांत चरक आनी सुश्रुत हांच्या पुतळ्यांचे अनावरण करतले. 21 मे दिसा मोरगांव बंदराक भेट दितले. पोन्ने गोंयच्या इंडियन कावन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तशेंच सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांकांय भेट दितले अशी माहिती मेळ्ळा. ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ डॉक्टर जयंत नारळीकर हांकां मंगळारा फांतोडेर मरण आयलें. पुण्यांतल्या घरांत ताणें निमणो स्वास घेतलो. पिरायेच्या 86व्या वर्सा ताणें निमणो स्वास घेतलो. तांकां कसलेंच दुयेंस नाशिल्लें. न्हिदलेले कडेनूच तांकां मरण आयलें. निरंकाल दाबाळ वाठारांतल्या लोकांच्या मोबायलांक खंय नेटवर्क नाशिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. नेटवर्क एक दीस आसल्यार दुसरे दीस आसना. हे विशीं जायते फावट कागाळी करून पसून कांयच जालें ना अशें थळावे लोक सांगतात. कोणूय दुयेंत पडलो जाल्यार एम्ब्युलन्सीक फोन करतले जाल्यार नेटवर्क आसना. फोन करून कोणाची खबर घेतले जाल्यार तें शक्य ना. BSNLान हाची दखल घेवन हो प्रश्न बेगिनांतल्या बेगीन सोडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमच्या गांवांत आमचे चड नेटवर्क प्रॉब्लेम आहा. एक मातशे 2 वर येता, 2 मागीर बंद जाता. मागीर एक दीस फुल्ल आसना. कितले पावट हांवें मॅडमी टॅलिफोन करून सांगता, मॅडम दिता डाटा कोत्ता कोत्ता म्हाका ती कोत्ता. पूण एसा हांकां स्टार्ट पयलीं एसा जातालें. मागीर आमी वसोना त्या एक कडेन उलयना. मागीर तेणी बरें येतालें. आतां हांकां स्टार्ट जावपाक लागलें. नेट सारकें आमकां दिना. कोण बरी ना जाल्यार तांकां दोतोरा येवपाक हाडपाक फोन करपाक आमकां कांयच मेळना. आनी खूब त्रास जाता आमकां हिंगा. आनी एक पाट नेट कोणाक आमकां भायरसान कॉल येवपाक मेळना, भायर कॉल करूंक मेळना. आनी कितले पाट मॅडमी सांगना, मॅडम कोत्ता म्हणटा म्हाका. पूण ती कोत्ता म्हण ती सांगता धाडले मनीस म्हूण सांगतात. पयलीं 2-3 दीस पासून नेट सारकें नाहलोलें. आज मातशें काल सांजे मातशें येयला आनी आज मातशें येयला. आनी हे आमगे नेरांगल म्हणटा एक रानां अशें आहा आमी. आनी रानां एक एम्ब्युलन्स बीन कॉल करता जाल्यार आमकां टॅलिफोन ना जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाता. हिंगा कोण बरो तो कितें सांगो जावची ना म्हणून सांगलें. सांजे पासून तेमी सांगलें. पूण हांव नको म्हळें तें कितें आतां भाशेन करता. आमकां एकूच नेटवर्क आहा हिंगा. एकूच आमकां नेटवर्क आहा BSNL. आमकां आनी हिंगचें ना. जिओ हाडल्या पूण तेणी अजून स्टार्ट करूंक मोबाईल बी असं टॉवर बी तसलं काही ना. कांय ना. हाली फक्त फायबर आनी कांयच ना. हिंगा खूब त्रास जाता. आनी कितले दीस जाले आतां अशें? आतां 7-8 दीस 10-12 दीस समज जालें. अशें येता वयता. मदें रातचें आसना. मदें सांच्या दीस आसना. 2 वर मदें सारकें नासता. सारकें आसूच ना. आनी ते मॅडमी सांगिलां कॉल कोत्ता ती हांव कोत्ता म्हणटा ना म्हणा ती कोत्ता. पण धाडलें तें कांयच म्हूण सांगता. असो बहुत त्रास जाता आमकां. कितें म्हणटा मातशें गव्हर्मेंटान पळया BSNL पळया कितें उपाय करचो. म्हापशा करसवाडा वाठारांत आशिल्ल्या उड्डाण पुला खाला एक अनवळख्या मनशाची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. ही कूड भिकाराची आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. ही कूड 5व्या रंगाच्या प्लास्टिकान गुठलायिल्ले अवस्थेत सापडली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. एक 8 दीस पयलीं आमच्या आमदाराकडे आमी एक मिटींग घेतली. सगळे ट्रॅफिक पुलीस सगळे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसलेले. तेन्ना सुद्दां हांवें अशें म्हणून गेलेलें की हांगा काम करता खूब जाण एक हांगा वास्तव करतात. हांगा सगळे तेंचे कितें बरें वायट जालें जाल्यार हांगा त्रास आमच्या म्हापसा बस स्टँडाचेर अशें खूब कडेन अशें हे जालें. तेन्ना कितें तरी तेजेर उपाय योजना काडपाचें. तेन्ना आमदारान कितें सांगलें आमी एक कमिटी करया
की तेजेर कितें तरी सक्षम मोक्ष लावया हे चालू आसलें. एक 4 दिसा पयलींच गजाल गेल्या मंगळारा ही मिटींग जाल्लेली. ह्याच बद्दल जे आपल्या घर बी आसलेले पळय ते सुद्दां येयल्लेले आसले तेन्ना तेंच्यांनी कितें तरी तोडगा काडटा म्हणून आमकां आमदारान आनी सगळ्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक एश्युरन्स दिल्लेले आसा. त्या प्रमाणे ते फुडें वयतले. तशें आतां हालींचे पळोवपाक एक 2-3 जाण अशे आसताले हांगाच आमी एक थंय एक घोव आनी बायल दादलो आनी एक बायल आसा आनी ते सुद्दां ते पुलिसांचे नदरेन हाडून दिलेले. पूण ते कशें आसता ते काय येयले की ते पळटा आनी परत आसले थंय मागीर परत येवन परत वयता. पूण हेचेर कितें तरी तोडगो काडपाक जाय. आमी सगळे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आमी इलेक्टेड मेंबर्स आमदारान सगळ्यांनी तेंचे कितें तरी तेचेर उपाय योजना करपाक जाय. आता पावसाळ्याक सुरवात जाल्ल्यान डेंग्यूच्या दुयेंसान मान वयर काडला. तेच वांगडा आता डेंग्यूचे आनीक एक प्रकारचो जोर येता तो म्हळ्यार हेमरहेजिक फिवर. ह्या जोराची लक्षणां म्हळ्यार तकली दुखप, जॉयंट्स पेन तशेंच आंगार रॅश येवप. कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून आयल्यार दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. कळंगूट वाठारांत 3 बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कळंगूट पंचायतीन सर्वे नंबर 242 एकांत आशिल्ली 3 बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण केली. पंचायत राज कायद्याच्या कलम 66 खाला ही कारवाय केली. याचिकादार इमारतीचे आराखडे, बांदकाम परवाने वा रावपाचे योग्य कागदपत्रां सादर करूंक अपेसी थारिल्ल्यान पंचायतीन ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. ही खूप पयलींची केस डायरेक्टर पंचायतीन आशिल्ली पूण कोणी रिस्पॉन्ड करूंक ना. ताका लागून म्हाका दिसता जो कंप्लेनंट आशिल्लो पळय तो हायकोर्टान गेलो आनी कांय फॉलोअप जावंक ना म्हणून ताणें हायकोर्टासून ऑर्डर हाडली की तेचेर बेगींतल्या बेगीन ती एक्सपिडायट जावची. अकॉर्डिंग टू दॅट ती डेमोलिशन जे स्क्वॉडाक एप्लाय केलें आनी आयज आमी हांगा आयले तेन्ना आमकां अशें कळून आयलें की जे स्ट्रक्चर जे कितें मार्क केल्ले तेन्ना पयलींच्या सेक्रेटरीन हांगा जो रिपोर्ट केल्लो तो जर पळयलो आनीक जी पार्टी आसली रिस्पॉन्डंट पार्टी आसली तेंचे कडेन जे प्लॅन आशिल्ले त्या प्लॅनाचेर पळयलें जाल्यार 4-5 स्ट्रक्चर जे ऑलरेडी प्लॅनाचेर आसा मिन्स सर्वे प्लॅनार आसा तेय तितून इन्क्लूड आशिल्ले. इल्लिगल म्हणजे इल्लिगल जे स्केच काडिल्ले त्या इन्क्लूड आशिल्ले. पण जो प्लॅन पळयतकीर कळ्ळें की ते जे स्ट्रक्चर आसा ते लिगल आहा आनी 2च स्ट्रक्चर त्या प्लॅनार जे इल्लिगल दाखयताले. आतां जे पार्टीन एका स्टेक एप्लाय केला जे आपले जे बाकीचे स्ट्रक्चर आसा पळय ते स्ट्रक्चर लिगल म्हण त्यांनी क्लेम केला आनी जे स्ट्रक्चर जे प्लॅनाक नाशिल्ले ते आमी हांगा डेमोलिश केला. We had filed a writ petition in the High Court directing the demolition of all these illegal structures. These structures are around 16. So this is actually a full-fledged 4-star commercial beach resort they were running. So actually in the year 2011, the village panchayat had issued a demolition order against all these structures. But for reasons best known to the authorities itself, the village panchayat did not carry out this demolition. So when it came to our notice that this demolition order wasn't executed, we immediately filed a writ petition at the High Court, and after multiple hearings, the High Court was pleased to direct demolition of all these structures, that is around 30 to 40 rooms, this illegal 4-star beach resort. That is, this resort is spread on around 40,000 square meters of land in Kalangut village. Maka disona eddi only property Kalangutan konachi aha म्हणून. And these people are doing gross blatant violations of the Panchayat Raj Act and the GCZMA norms. टोटल 16 स्ट्रक्चर्सांचे डेमोलिशन येयल्ले हा ते तितूंतले आता तेंच्यांनी 3 की 4 स्ट्रक्चर डेमोलिश केल्ले हा. सत्तरीच्या वागुरे शिंगडे वाठारांत 2 मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातांत पिसोलेचो ज्येश्ठ मोटरसायकल पायलट महादेव गावडे हांकां मरण आयलें. दुचाकींची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. अपघातांत गंभीर दुखापत जाल्ल्यान महादेव हांकां सांखळे भलायकी केंद्रांत व्हेल्ले मात दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. दुसरो दुचाकी चालक कृष्णा वांयगणकर हाचे आड वाळपय पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. सोमारा सांजे हो अपघात जाल्लो. वागुरे शिगणे सत्तरी हांगासर 2 मोटरसायकलीचे जालेल्या समोरासमोर भीषण अपघातात शांतीनगर पिसुल्ले हांगातलो 70 वर्साचो ज्येश्ठ मोटरसायकल पायलट महादेव दत्ता गावडे हेका मरण आयलेले आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार
शांतीनगर पिसुल्ले हांगातलो महादेव दत्ता गावडे ह्यो 20-70 वर्सांचो ज्येष्ठ मोटरसायकल पायलट गेल्या कितलीशींच वर्सां हांगासर खाजगी मोटरसायकल पायलट वेवसाय करतालो आनी काल सच्या सारको जेन्ना कोणाक घेवन तो वागुरे शिगणे ह्या भागान गेलो आनी परत येताना जेन्ना पावलो तेन्ना समोरून येवपी कृष्णा संजय वांयगणकर ह्यो 20 वर्सांचो युवक रावपी पेड्यांनी अडवय सत्तरी हांणी ताका जोरदार धडक दिली. ही धडक इतली भीषण आसली की तेतून महादेव गावडे ह्यो रस्त्याचो फेकलो गेलो आनी ताका जबर दुखापत जालेली. ह्या वेळार थंय जे लोक आसलेले तेंच्यांनी 108 आपोवन ताका सांखळे आरोग्य केंद्रान व्हेले, मात थंय डॉक्टरांनी तपासल्या नंतर ताका मृत्यू घोशीत केलेले आसा. ह्या प्रकरणात वाळपे पोलिसांनी घटनास्थळी वचून पंचनामा केल्लो आसा. तशेंच जो कृष्णा संजय वांयगणकर आसा हेज्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केल्लो आसा. तशेंच महादेव दत्ता गावडे हेजी जी बॉडी आसा ही पोस्टमॉर्टमा खातीर GMCन धाडलेली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस निरीक्षक विजय शिरोडकर हांच्या मार्गदर्शना खाली उपनिरीक्षक प्रथमेश गावस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. गोंयांत पावसाळी पर्यटनाचेर भर दितले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पावसाळी पर्यटना खातीर गोंयांत पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर कितें करपाक जाय हे विशीं चर्चा करपा खातीर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन पर्यटना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या स्टेक होल्डर्सांची बसका घेतली. गोंयांत पावसाळी पर्यटन कशें तयार करूं येता, पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर तांकां कसल्यो सवलती दिवं येतात ह्या विशयाचेर मंत्री रोहन खंवटेन वेवसायिकां कडेन चर्चा केली. आयकात. The focus was on monsoon tourism and how we can come together collaboratively and cooperatively in this competitive market by getting packages and ensuring that we promote Goa in the right sense. As we have been talking about Goa beyond beaches, there are a lot of cultural experiences in this monsoon, whether we are talking about Saunjiao, Chikalkalo, Bandera, or we are talking about the culinary aspect of it, or we are talking about the hinterlands, the trails. There are so many things to Goa that we need to come and put it effectively. आता jenna competition has been there in terms of the countries which we talk about, whether it's the Vietnam or we're talking about other countries like Sri Lanka or other places, Indonesia. We are also talking about the pricing aspect of it, which we need to look at in terms of broadly how the market corrections are required. So in detail, we have had a discussion with the hotel industry and the airlines industry in terms of curating packages, in terms of certain corrections if they need to look at, in terms of keeping in mind not Goa only as a destination, but keeping in mind the competitiveness from the other countries, which we need to relook at in terms of losing business as far as Goa is concerned. UAE and Middle East has been a big market which can be promoted, so the whole package from the airlines needs to come in. And similarly, the OTA platforms have a big role to play in promoting and putting things right as far as experience is concerned. And other than the experiences, the overall feel about and the stay in Goa. A lot of packages, right from thinking about our nostalgic moments in college to talking about solo travelers, talking about women traveling alone, to talking about conventions and things have been brought on the table. And the hotel industry, which is along with Jack, Ranjit, Kanika and the whole team, the OTA platforms and the airlines people have rest assured today that they will discuss within themselves, putting a lot of things together, including ideas of how we can increase our stay in Goa, why cooperation between the hoteliers and the airlines partners, so that the tourist also gets a good experience. At the same time, he is able to ensure, especially the target audience between the middle class and the upper middle class, who are the highest spenders today as far as the country is concerned, the domestic tourist is concerned. And by this Friday, we have told them to curate things which are required to be forwarded and promoted as far as tourism in Goa is concerned and the monsoon is concerned. आमचो monsoon इतलो बरो आसता, पण एखाद्या लोकांक खबरूच ना that what best happens in Goa is during the monsoon. And it is one of the best times that people coming into Goa can get great moments, not only by the sea, but Goa beyond beaches. So ताज्या खातीर आज आमी जेन्ना हे सगळे पॉइंट्स उलयल्ले आसात, we will be meeting them in the next week. But before that, they will be putting things together to ensure that Goa as a preferred destination attracts the best as far as international and domestic footfalls are concerned, ensuring a full tourism. The full tourism itself will be the best advertising for the season coming, saying that what we are talking about means business. And people who have been trying to influence Goa in the wrong direction, I think with the government, we will also work out things which will ensure that wrong messaging, wrong selling, wrong advertising of Goa for personal interest or for gratification which otherwise may not be a part of this whole discussion.
वंगारा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून पणजे शाराक व्हडलोसो त्रास जावंक ना. शारांत सुमार 20 धोकादायक इमारती आसात. तांचें सर्वेक्षण पुराय करून संबंधीत खात्याक वळेरी दिल्या म्हूण पणजे महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें. मजगतीं रान खात्यान धोकादायक आशिल्लीं 350 झाडां कापपाक सांगलां. तातूंतलीं 100 झाडां कापपाची उरल्यात. हें काम बेगीनूच पुराय जातलें. पावसाळ्याक येवकार दिवपाक पणजे शार सज्ज आसा. सगळी यंत्रणा सतर्क आसा अशी माहिती महापौर मोन्सेरात हांणी दिली. No, wait. And what about the dangers, buildings and trees? See that full list of buildings now we've spoken to GC. I'll give you that full list of all the surveys that have been done. Now trees, Forest Department had given us a list of some 350 trees. So there are some 100 or something that are still left, pruning and all. So that the teams are active throughout the day. See, last time with yesterday train there was no major issue anywhere also. Only in that Miramar Circle. There's one drain estimate that is being prepared through PWD for that drain from Miramar Circle till Bal Bhavan. So that should reduce all the flooding in the Stella Marie area also. Apart from that, there is no major. Ego bar also, I've called somebody from PWD now to check and see what we can do over here. There is some minor thing because that drain got clogged. Apart from that, Panjim was okay. There was no issue. And you told just now the 303. It is it from the Panjim or around? Only Panjim. Only Panjim. Only Panjim. See, last time that girl passed away. Yeah. The roots were cut and the tree was unstable and it fell. So we had asked the forest department to conduct a survey of all the trees. Only Altin escaped. They were doing that. So out of all those trees, around say 150 are left to be cut. So that my teams are going, are getting it done throughout today. And what about those buildings, dangerous buildings? The buildings also, that full list of GSE has sent a report to all of us now. We're going to act on that full list is there. How many? There were some 20 or something buildings were there. In the Panjim. Okay. Pre-monsoon okay. So it rained yesterday, there was no issue. So but as and when, see, yesterday was a good trial for us also. Now we know that there were no major issues, so we are working on whatever the clogged areas are. So there should not be a... आवाज गोयचो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात.